गोंय भोंवडेर आसतना मदर टेरेझान गरजू लोकां खातीर सुरू केल्ली मिशनरी ऑफ चॅरिटी संस्था वट्ट 49 वर्सां उपरांत बंद जाल्या। हे विशीं प्रुडंटान खासा रिपोर्टूय केल्लो। ही संस्था बंद जावपा विशीं प्रुडंटा कडेन उलयतना बिल्डर लॉबीक दिवपा खातीर ही सेवाभावी कार्य करपी संस्था बंद करतात असो प्रश्न थंयची आदली कर्मचारी एना ग्रासिसान केल्लो। Just because Panjim is becoming rich day by this concrete jungle, you want to demolish this heritage house? For what? To give the builder lobbies? जाल्यार ह्या सगळ्या प्रकाराविशीं उलयतना इतल्या वर्सां उपरांत ह्या इमारतीची दुरुस्ती करप गरजेचें आसा। मात मिशनरी ऑफ चॅरिटीक आमी हांगासरल्यान वचपाक सांगूना। तांणी हो निर्णय एकतर्फी घेतला आनी हे चुकीचें अशें असिस्टन्सिया दे गोवाचो अध्यक्ष नेविल मोंतेरो सांगता। To just take a unilateral decision like that was wrong. I'm sorry to say that. It was a unilateral decision when both of us are in talking to one another in this and very friendly to one another. A unilateral decision taken may not have been the right thing. It's a very big decision. To move out totally is a very big decision. The headquarters know about this. They have taken it. Now this is the thing is their headquarters has taken this. That's what we asked. They said no, it has come from headquarters. We asked the local, what is the issue? Headquarters has taken up. When they've taken a decision and such a major decision, unilaterally may have been not the right thing to do. हे विशीं मिशनरी ऑफ चॅरिटीच्या सिस्टरीक विचारल्यार तिणें उलोवपाक न्हयकार दिला। जाल्यार मिशनरी ऑफ चॅरिटी बंद जाल्ले विशीं प्रतिमा कुतिनोन नाराजी उक्तावन हो निर्णय फाटीं घेवचो आनी संस्था परत सुरू करची अशी मागणी केल्या। आय एम अपीलिंग टू द ट्रस्टीज एंड अगेन आय एम गोना अपील जाता जाल्यार तुमी थंयच्यान करा नाल्यार आमी फंड्स हाडुया, आमी रिपेअर करुया आनी हे होम परतून होम फॉर द डेस्टिट्यूट्स एंड ऑर्फन्स आनी जे आसा तांच्या लागून ओपन दवरुया। प्रुडंटा खातीर तुळशीदास च्यारी।